नमस्कार कोंकणी मोग्यानो हांव आरजे रॉक वाज निवेदक कोंकणी उलय लंडन फुलय ही आकाशवाणी कार्यावळीचो आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हायस मोगान तुमचे मुखार सादर करता एक कवितेचे नाव मातये कोणी हानी ही कविता रोचपी माने श्री मॅन्युअल फर्नांडीस गांव पणसुल्ले काणकोण गोंय परदेसांत आसता बारीन। मातये कोणी गोंय म्हजे वकोल कशी पांचव्या चुड्यान भरलेली गोंय म्हजे वकोल कशी पांचव्या चुड्यान भरलेली आयज जाल्यार रान बायल खड्ड्याक केंस हातान चुडो नाशिल्ली आयज जाल्यार रान बायल खड्ड्याक केंस हातान चुडो नाशिल्ली गोंय म्हजे रात निळी नखेत्रांनी फुल्लेली गोंय म्हजे रात निळी नखेत्रांनी फुल्लेली ती रात काबार जाल्या आयल्या रात्र शिंदोळकेक काजिनोक भुल्लेली ती रात्र काबार जाल्या आयल्या रात्र शिंदोळकेक काजिनोक भुल्लेली गोंय म्हजे मोगरे कोडो ताकाय आयज मारला खिळो गोंय म्हजे मोगरे कोडो ताकाय आयज मारला खिळो मीन चोरून कपलाक लायला तांबड्या रंगात खिळो मीन चोरून कपलाक लायला तांबड्या रंगात खिळो गोंय म्हजे वकोल बाय दोळ्यार मातूय हाडी नासतना साय गोंय म्हजे वकोल बाय दोळ्यार मातूय हाडी नासतना साय तिकाय दवरल्या दर्या वेळांनी आंगली काढून विकूंक काय तिकाय दवरल्या दर्या वेळांनी आंगली काढून विकूंक काय गोंय म्हजे आशिल्ली राणी तिची दुर्दशा केले आमी गोंय म्हजे आशिल्ली राणी तिची दुर्दशा केले आमी तरी गोंयकार हड्ड्यान धाडायतात म्हणून आमी गोंयकार धोनी तरी गोंयकार हड्ड्यान धाडायतात म्हणून आमी गोंयचे धोनी आणि काय वर्सांनी असोच पियत रावशी काजू माडा फेणी आणि काय वर्सांनी असोच पियत रावशी काजू माडा फेणी उरचो ना गोंयकारांक एक मातये कोणी उरचो ना गोंयकारांक एक मातये कोणी एक मातये कोणी एक मातये कोणी देव बरें करूं कोंकणी उलय लंडन फुलय।